भारतीय जनता पक्ष साळगाव मतदारसंघ म्हणून विजय संकल्प मेळावा व 26 तारखेर शेनवारा 6 वरांचेर साळगाव जे सर्कल आसा त्या सर्कला कडेन जावपाचो आसा। ह्या मेळाव्याक साळगाव मतदारसंघातले 6 पंचायती आमी बऱ्यापैकी कॅम्पेन केल्लें आसा आनी ह्या मेळाव्याक सादारणपणे एक 7.5 ते 8 हजार कार्यकर्ते वोटर बरे मागपी हे अटेंड जावपाचे आसा आनी ही संकल्प यात्रा विजय संकल्प यात्रा जी आसा हो मेळावो आसा हो मेळावो आमी सक्सेसफूल करून दाखयतले अशें कार्यकर्त्यांनी निर्धार केल्लो आसा आनी आमी ताका पात्र थारतले। तेज्या काका लागून फाल्यां बेरेस्तारा सांजवेळा 4 वेळाचेर ऑफिस सालिगांव बीजेपी कडल्यान युथान आपली एक रॅली दवरलेली आहा जेणे करून आख्खो साळगांव मतदारसंघान 6 पंचायती भोंवन अवेरनेस करपाचें आहा जेणे करून सगळ्या कानाकोपऱ्यांत साळगांव मतदारसंघातल्या लोकांक ते कळीत करूंक सोदता की जी रॅली आसा त्या रॅलींतल्यान की 26 तारखेर ह्या मेळाव्याक तुमी येवचें भाग घेवचो आनी भारतीय जनता पक्षाक सपोर्ट दिवचो एका लागून आमी आयोजीत केल्ली आहा। महिला आमचो मोर्चा जो आहा व्हेरी सक्षम आसा आनी त्यांच्या महिला मोर्चा अध्यक्ष आनी सगळी महिला भगिनी आमच्या साळगांव मतदारसंघान प्रत्येक घराच्या दार वचून हेका आपली जी मेळावो आसा ह्या मेळाव्याक निमंत्रण दिवन तांकां आपोवपाचो प्रयत्न करता आनी हो मेळावो सक्सेसफूल करून त्यांचो हातभार आसा। विजय संकल्प यात्रा मेळाव्याक आमचे आदले मुखेलमंत्री आनी आमचे देशाचे संरक्षण मंत्री मनोहरभाई पर्रीकर, आमचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर, तेज्या बरोबर डेप्युटी CM फ्रांसीस डिसोजा, तेज्या बरोबर उद्योग मंत्री महादेव नायक आनी बाकीचे पक्षाचे पदाधिकारी अध्यक्ष जनरल सेक्रेटरी कांय आमदार कांय मंत्री अशें म्हणून मोठ्या संख्येन आमची लायनअप लागपाची आसा। तेंची भाशणां आसतलीं, मार्गदर्शन आसतलें आनी फुडले जी 3 म्हयने उरल्या इलेक्शनाक सादारणपणे आमी म्हणटा ह्या 3 म्हयन्यांक आमी कशी वाटचाल करप आनी खंयच्याय दिशेन वचोन आमी हो तो सीट सालिगांव मतदारसंघाचो आसा हो कसो जिखून हाडप ह्या खातीर तेंचे मार्गदर्शना खातीर ही मेळावो दवरलेलो आसा। ह्या माध्यमांतल्यान तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव साळगांव मतदारसंघातल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक आमचे बरे मागपी वोटर हांकां विनंती करीन की ह्या मेळाव्यान येवन तेंच्यांनी आपलो सहभाग दाखोवचो।